नमस्कार. गोवा टुनाइटा स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. काँग्रेसीचे इतिहासातली तिसरी मोठी हार मान्य करची तुमका जमपाचे ना. देशान आमका तिसरो कौल दिला. बालबुद्दीन राहुलाची फटिंगपणा. प्रधानमंत्र्याची संसदेत चढाई. आसगांवा घर मोडपाच्या कारणात एजंट ख्वाजा धरून 3 बाउन्सर गाडीतल्या जामीन. पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज बुधवारा सत्र न्यायालयात. अटक ना पुलीस वग्गी. मुख्यमंत्री ताकतिकेन दिल्ली. केंद्रीय घरमंत्री JP नड्डा हेर मंत्र्यांक मेळून गोयच्या इश्यूंचेर खंय चर्चा. वीज मंत्री मेळो. केंद्रीय मंत्री जोशीक माविन गडकरी भेट. आसगांव घर मोडपाच्या कांडा उपरांत आता मोर्जे. एका फिल्म स्टारान कायदो मोडलो. 3 बोरवेलिंक मान्यताय घेवन मारल्यो 13. सरकारान केल्यो सील. फार्म हाऊसय सील. गोंय पुलिशेच्या सायबर गुन्यांव फाट्यान आंतरराष्ट्रीय नोकरी घोटाळो हाडलो उक्ताडार. दोगांक अटक. पुलिशेचो भौसाक अलर्ट. थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम, लाओसात जॉब स्कॅम. मोपा विमानतळार पार्किंग फी वाडयिल्ल्यान टॅक्सीवाले चाळवले. आमदार म्हणटा फी वाड जावची ना. मोपाचे बाकीचे इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळपाची तयारी. आणि कला अकादमीच्या पुनरुद्धाराच्या कामाचेर मुख्यमंत्र्यान श्वेत पत्रिका काढची. कला राखणमाण इश्यू घेवन देवलो रस्त्यार. मुख्यमंत्र्याबरोबर सोदता बसका. मामलेदाराक निवेदन. खबरो विस्तारान. काँग्रेसीची इतिहासातली ही तिसरी मोठी हार. लोकमताचो आदर करात. काँग्रेस देशाक लागिल्ली कीड. 10 वर्सांत भारताची अर्थव्यवस्था 10वेल्यान 5 नंबरार पावली. ह्या टर्मात टॉप 3. प्रधानमंत्री मोदीक विश्वास. राहुलाचे बालबुद्धी फटिंगपणाचेर दुर्लक्ष करचें न्ही हे देशा आड कारस्थान. राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणावयले चर्चेक जापेत प्रधानमंत्र्यान काँग्रेस आनी राहुलाक सोल्लो. कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है. तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है. अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती. जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती. आत्ममंथन करती. लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं. और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है. आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं. कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो. ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आजकल
बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। सभापति जी, 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। आसगांव घर मोडपाच्या कारणात अटक केल्लो रियल इस्टेट एजंट अर्शद ख्वाजाक जामीन। तीग बाउन्सर तांकां गाडी दिवपी गाडयेकाराकूय म्हापसा JMFCन जामीन दिलो। आसगांव तो जागो विकतो घेतिल्ली कांडाची मुखेल सूत्रधार पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज उत्तर गोंय सेशन कोर्टान बुधवारा येता। पुलीस रावल्यात, अजून अटक ना। तेतून मेन जो रियल इस्टेट डेव्हलपर जो ख्वाजा आहा तेका आयज हांगासर कोर्टान म्हापसा कोर्टान प्रोड्यूस केला। तेका आयज बेल ग्रांटेड जाल्या 25,000 तशें कंडिशनल बेल जाल्या, पासपोर्ट तेचे जाल्या आनी ताणें आसगांवा भितर एंटर जावपाचो ना। मजगती केसीत अटक केल्ल्या 3 बाउन्सर आनी तांकां गाडी दिवपी गाडयेकाराक म्हापसा JMFC कोर्टान जामीन मंजूर केला। आज तातूंत ते तिनी बाउन्सर लेडी बाउन्सर्स आशिल्ले पळय, तांची बेल ग्रांट केली आनी तो एक ड्रायव्हराची बी गाडी धरिल्ली आनी ताकाय अरेस्ट केल्लो आशपाक, ताजी बी बेल जाली। आनी शुअरिटी बी सांगली, शुअरिटी एक लोकल शुअरिटी विथ 20,000 विथ लायक अमाउंट आनी बाकीची नॉर्मल कंडिशन की आसगांव विलेजीन वचपाक जायना, एविडन्स बी टेम्पर करपाक जायना आनी रिपोर्टिंग दिल्लें आसा एक 10 दिसांची। कथित जागो विकत घेवपी पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर उत्तर गोंय जिल्लो आणि सत्र न्यायालयात बुधवारा सुनावणी। पुजाची ऑर्डर न्ही, पूण पुजाची से फाल्यां दवरल्या। से आनी आर्ग्युमेंट्स फाल्यां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पणजे लायिल्ली आसा। स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकरा वांगडा हांव म्हापशेच्यान श्यामसुंदर फडते। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ताकतिकेन दिल्ली। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डा आनी हेर मंत्री फुडारांक मेळटलो। गोंयच्या वेगवेगळ्या इश्यूंचेर खंय चर्चा करतलो। मजगती वीज मंत्री सुदीन, येरादारी मंत्री माविनूय दिल्ली। सुदीन मंगळारा गोंयचे प्रस्ताव घेवन केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीक, माविन येरादारी मंत्री गडकरीक मेळ्ळो। मुख्यमंत्री सावंत दिल्ली पावलो। केंद्रीय घर मंत्री, हेर मंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक खंय मेळटलो। मजगती येरादारी मंत्री माविन केंद्रीय येरादारी मंत्र्याक मेळ्ळो। मोपा लिंक रोड एक्सिडेंट प्रोन झोन ब्लॅक स्पॉटा विशीं खंय चर्चा जाली। कित्याक हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा आसा आनी तेन्ना नॅचरली हांव तेका एक 11th तो येता ते ब्रिज लिंक रोड इनॉग्रेट करपाक मोपाचे आनी 12th 12 तारखे तो म्हाज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता दाबोली, तुमकां खबर आसतली फ्लायओवर फ्रॉम ग्रेट सेपरेटर दॅट इज फ्रॉम एअरपोर्ट रायट अप टिल क्विनी नगर 650 crore प्रोजेक्ट तेजे तो म्हणजे ते फाउंडेशन स्टोन कामांचे सुरवात जातात, तेका लागून तो येता। एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा ते ब्लॅक स्पॉट्स आहा ते काडपा खातीर तेंचे कडेन आमी पयशे मागिल्ले। 100 कोटी दिता म्हणलेले, आमी 300 कोटी मागिल्ले। आता हांवें तेका सांगलां तुमचे पयशे जाय ते जायच, म्हाका ऑल्सो कोण तरी एक एक्सपर्ट धाडून दी or a committee of experts which will further identify and the root cause of more accidents happening on Goa roads where people are dying. मजगती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आज केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीक मेळ्ळो। गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आयज अचानक दिल्ली वचपा भायर सरले। सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा ते प्रमाण आयज तेंच्यो इव्हिनिंग हाफा खुबश्यो अपॉयंटमेंट्स आसल्यो, खुबशे लोकांक ते मेळपाचे आसले, पण सुत्रां कडल्यान आमकां म्हायती मेळटा सगळे अपॉयंटमेंट तेंच्यांनी कॅन्सल केले आनी ते दिल्ली वचपाक गेल्या। अशें कळटा की मुख्यमंत्र्याची दिल्ली गृहमंत्री अमित शाह आणि पार्टीचे प्रेसिडेंट JP नड्डा बरोबर मिटींग जावपाचें आसा। आसगांवचो जो इश्यू जाल्ल्या उपरांत जो गोंयभर बोळा पडिल्लो तो इश्यू अजून तसो, तेका कांय तितून एक्शन्स वा कांय दिसांना पण ते एक्शन घेतलेले दिल्ली म्हणजे होम मिनिस्ट्रीची हेल्प लागतलो। सो ह्या कामा खातीर दिल्ली गेल्या काय ही विजीट गोंयच्या पॉलिटिकल मळाचेर कितें डेव्हलपमेंट जावपाचें तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। GMRन मोपा विमानतळार टॅक्सी पार्किंगेचे दर 80 वेल्यान 200 तेंकेल्ल्यान
तिडकल्ल्या टॅक्सीवाल्यांची विमानतळा भायर निदर्शनां. थळाव्यांचो कामधंदो भायल्यांक दिवपाच्या कारस्तान चल्ला. टॅक्सीवाले फिर्योज. फी वाड जावची ना म्हणून आमदारान उतर दिल्ल्यान टॅक्सीवाले थंड. काल तेंच्यांनी आमकां फोन करून 4 सांगले आमच्या भुरग्यांक की JMRक सांगला जे तुम्ही 200 रुपया घेवपाक लायला ते पयलीं जशें 80 घेताले तशेंच घेवपाचे. तेचे पयलीं आमी CMक मेळ्ळे ते खबर आहा तुमी सांगलेले की CMक मेळ्ळ्यार आमकां आतां 10-12 दीस जाले. CMक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना 3 दिसां भितर कितें तुमकां डिसिजन दिता म्हणून सांगलेले. कालूय परत तेंच्यान सांगलें 80 रुपया जाले, कमी केले 200 रुपया घेवपाचे ना 80 रुपया करता म्हणून सांगलें. पूण आज जर पळयल्या जाल्यार आज हांगा CMक पुलीस धाडून दिल्ले आसा. म्हणजे आता जसे JMR सांगता ते सरकार चलता काय कळना आणि तांकां खंय ऑर्डर दिल्ली आसा जो शांततायेन सुद्धा जो मोर्चा चालू आसा, जे आमचेर अन्याय जाता तेचेर आवाज उठा, तेंचेर लाठीचार्ज करपाची फूल तांकां परमिशन दिल्ली आसा थंय. वो आमच्या पेडणेकारांचो जो अन्याय आहा वो जाला तेचे आमी आवाज उठयतले. आमी शांततायेन आमचो प्रोटेस्ट चालू आसा. आमची प्रत्येक पंचायतीक विजीट आहा आणि प्रत्येका कडेन RTI मारलेले आसा. जे रेंट कॅब आसा, गोवा मायल्स आसा, ह्या जो अन्याय जाला तो आमी आमचो आवाज उठयत आसा. इतले मजगती टॅक्सीवाले थळावो आमदार आर्लेकराक मेळ्ळे. ताणें दरवाड फाटी घेतल्या म्हूण तांकां सांगलें. हेर प्रश्न घेवन खंय तो मुख्यमंत्र्याक मेळटलो. ट्यूजडे वचून जे पळय तेंचे कितें प्रॉब्लम आहा पळय ते प्रॉब्लम ट्यूजडे वचून सॉल्व करता. आनी तांकां ऑलरेडी आतां पार्किंग ते वाडयल्ले आसले पळय ते पार्किंग ते आदले पळय तशेंच दवरून घायला. आनी जेन्ना ते मंडे ट्यूजडे जेन्ना CMा कडेन मिटींग जातले तेंचे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले तेन्ना मागीर ते कितें आहा ते तेंचे रेट जायतले. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. जो तो गोंयांत येवंक आनी रावंक सोदता हे राज्य कितलो ताण घेतले. पर्यटन राज्य गोंयचे कॅरिंग कॅपॅसिटी विशीं अभ्यास जावंक जाय. आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू उलयलो. एनर्जी अँड रिसर्च संस्थेच्या 50व्या वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळीत तो उलयलो. अस्तंत घाट सांबाळपाची गरज ताणें उक्तायली. मंत्री आलेश म्हणटा केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याक ह्या विशीं मेळ्ळां. That so many people are living in Goa, more than ever. And if you ask somebody in Delhi, where do you live? He said, I don't. Sometimes I go to Delhi, but I normally live in Goa. So I think Goa should be, after some time, called as Delhi's extension. So everybody from north wants to come to Goa. Every officer, when he retires, he wants to come to Goa. Nothing wrong with that. Goa is part of India. Anybody has the right to go anywhere they want. But point is, can Goa take so many people? So these are the kind of people who want to come and stay in Goa. In addition to that, there are tourists which come into Goa. And actually, as I said, first we cannot stop anybody from coming. Tourists we should welcome, because if tourists don't come, then what will happen to the economy of Goa? But our minister should work with the government of Goa and prepare carrying capacity study. How much load Goa can take to ensure that fisheries, to ensure that agriculture, to ensure that sustainable tourism, to ensure that normal good mining practices are followed. I am talking about not individual project related, but as a whole, as a state, you should do this carrying capacity, and then based on that you can decide zoning, that where tourism can be done, in what manner it can be done, what are the practices we should follow. Sir, I'm happy to inform you that as far as carrying capacity is concerned, the government of Goa has initiated the process which has been handed over to NIO to conduct a study as far as carrying capacity along the coastal belt is concerned. This exercise is in progress right now. आसगांव पुजा शर्माच्या कांडा उपरांत गोंयांत घरां प्रॉपर्टी घेतल्या भायल्या लोकांची एक कांडां मुखार येवंक लागल्यात. आतां मोर्चे एक दोंगुल्ले 13 बेकायदेशीर बोरवेली एक्सपोज केल्यात. साऊथ इंडियन फिल्म स्टाराच्या कर्म परवानगी घेतली 3 बोरवेली मारल्यो 13. सगळ्यो 13 सील ताचे फार्म हाऊसूय सील. दक्षिण भारतांतल्या एका फामाद अभिनेत्यान घेतिल्ल्या ह्या जागेत 3 बोरवेली मारपाक परवानो दिल्लो खरो, मात 3 न्हय
जाल्यार वट्ट 13 बेकायदेशीर बोरवेली ह्या मोरजेच्या दोंगुर्लेचेर खणिल्ल्याचें सामकार आयलां. सरकारान ह्यो 13 बायो मंगळारा बेकायदेशीर थारावन सील केल्यात. तशेंच थंय आशिल्ले फार्म हाऊसय सील केलां. आमी हांगा सिलींग करपाक येयल्यात बोरवेल, इल्लीगल बोरवेल्स constructed by Ganga Reddy at Morjim. कितले बोरवेली आसात टोटल? आता तुम्ही ते जे सील मारतात ते टोटल कितले आसात? टोटल 13 बाय आसा. 13 आणि प्लस लिगली तांचे कडेन कितें आसा? 3 वेलींचे तांकां परमिशन आमी दिल्लें आसा. हां, लिगल आणि इलिगली 13 आसा. पण आयज तुम्ही जे सील करपाक आयले ती केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातले? आजच्या दिसान जातले. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. उत्तर प्रदेशातल्या हातरसात सत्संगात चेंगराचेंगरीत 60 वयर भाविक सोंपले. 150 जखमी म्हणून कळटा. मरणाचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय जिल्लोधिकाऱ्यान उक्तायल्या. मुख्यमंत्री योगीन चौकशेचे आदेश दिल्यात. राष्ट्रपती मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदीन घडणुकेचेर दुःख उक्तायलां. सोंपिल्ल्यांच्या फामिलीक आनी जखमींक सरकारान अर्थीक आदार जाहीर केला. कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाच्या कामाचेर मुख्यमंत्र्यान श्वेत पत्रिका काडची. कला राखण मांडण्याची मागणी. मांडान तशें निवेदन तिसवाडीच्या मामलेदाराकूय दिलां. कला अकादमीचे दशेविशीं मांड मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा मागता. मागणी तडीक लावंक म्हयन्याचो प्राज. आणि जाणे जाणे कोणे भ्रष्टाचार करून पैसा खाल्ला ताका तो पचपाक दिवं नाका. आणि कला अकादमी आसा तशी बरी करून कलाकारांचे कल्याण कर, गोंयचे कल्याण कर आणि बरे कर. हय सावंता आणि गोविंदा म्हणीत कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी मंगळारा कला अकादमी खातीरच्या चळवळीचो नाल्ल फोडलो. कला अकादमीच्या अवतिकाये विशीं जागृताये खातीर आणि हे विशीं आवाज काडपाक कला राखण मांडाची थापणूक केल्या. त्या जो आमी आता बरेभशेन हांगासर जो कार्यक्रम आसलो तो आमचो पार पडलेलो आसा. आमची इच्छा आसली की माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी मेळपाचें, पण जालां कितें की आमच्या असो रकात धाडला की माननीय मुख्यमंत्री हे सांखळे आसा आनी तेंच्यांनी पयलीं आमकां सांगलें की SDM येतले म्हणून. पण हांगा आज मामलेदार उपस्थित जाले आनी त्यांनी ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट तेंच्यांनी आमचें जें निवेदन आसलें तें आतां स्विकारलेलें आसा. आनी ह्यान फुडली आमकां इच्छा आसा की आमची बेगिनांतल्या बेगीन आमी जी मागणी केल्ली आसा की मुख्यमंत्र्यान ती बैठक जी आसा ती आमच्या कलाकारां बरोबर घेवची आनी आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्या संबंदीत तांकां जें कितें तेंचें उत्तर आसतलें तें आयकपाक आमी आशिसलेले आसा. आनी आमकां बेगिनांतल्या बेगीन आशा आसा की ती मिटींग बेगीन घडटली. आनी कला अकादमी जी आमी पयलींच्यान मागता कला अकादमी आसा तशी आमकां आमची मेळटली. 3 वर्सां खूब जाली, आतां आनी रावपाक पाशियेंस ना. सगळे कलाकार हे भितूंतल्यान खंय तरी तांकां एक हें जाल्लें आसा, उमळशी गेल्ली आसा की बेगीन येवन आपण ह्या कला अकादमीच्या स्टेजीचेर आपली कला सादर करची. आनी फक्त कला अकादमी म्हटल्या बरोबर ऑडिटोरियम न्ही, मेन AC ऑडिटोरियम आसा तें म्हणजे कला अकादमी न्ही. तर कला अकादमी परत एकदा हांव म्हणटा, कला अकादमीचे कॅन्टीन, कला अकादमीची आर्ट गॅलरी, कला अकादमीचे ओपन एअर, कला अकादमीचे मिनी ओपन एअर, कला अकादमीचो एकूण कॉम्प्लेक्स जो आसा तेका आमी कला अकादमी अशें म्हणून समजता. फक्त एक थिएटर म्हणजे कला अकादमी न्ही. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. गोंय पुलिशेच्या सायबर गुन्ह्या फाट्यान आंतरराष्ट्रीय नोकरी घोटाळो उक्ताडार हाडला. दोगांक अटक. पुलिशेचो भौसाक अलर्ट. थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम, लाओस सारकेल्या देशांनी भरपूर पगारी नोकरी दिता म्हणून सांगून फ्रॉड कॉल सेंटरांनी वेट बिगारीक लावपाचे हे जॉब स्कॅम. अशा देशांनी कामाक आशिल्ल्या आपल्या लागींच्या कडेन संपर्क करून वासपूस करची. दुबाव आसल्यार सायबर क्रायम पुलिसांक कळोवचें. SP चो उलो.
हो घोटाळो पुराय भारतात पातळ्ळाच, पूण तेच वांगडा कंबोडिया, थायलंड सारख्या देशांनी ताणें आपली तकली वयर काडल्या. कसिनोत भरपूर पगार आशिल्ली नोकरी दिता अशें सांगून भायल्या देशांत व्हरप वा भायल्या देशांतल्यान भारतात हाडप आनी आयल्या उपरांत ताका कॉल सेंटरांत वा हेर खंय कमी पगाराची नोकरी करपाक लावप असो हो घोटाळो. बऱ्या पगाराची नोकरी मेळटली ह्या आशेन गोंयांतले कांय तरणाटे ह्या घोटाळ्याक बळी पडल्यात. पहिली केस. म्हयन्याक 60,000 रुपया पगाराचे हायस दाखोवन एके केपेचे बायलेन दोगांक थायलंडात आपयले. हे स्कॅम म्हूण लक्षात आयल्या उपरांत 14 फेब्रुवारी 2024 थायलंडात गेल्ले ते दोगूय भलायकेचे निमित्त करून मार्चांत गोंयांत परत आयले. दुसरे केशीत मुंबयची नोकर भरतेची एक्सलंट सर्व्हिस नावाची कंपनी चलोवपी कर्नाटकाच्या नसीर अहमद तिगडी आणि मोहम्मद हाजी हांणी असोच एकल्याक लाखाची नोकरी दिता म्हूण सांगून कंबोडियात व्हेलो. 11 एप्रिलाक कंबोडियात पावल्या उपरांत हे प्रकरण फाल्स म्हणून ताका कळ्ळें आणि तो कूस मारून मायांत गोंयांत परत आयलो. This kind of cyber crime they were getting engaged into, and they realized it very quickly, and then they come back based after making some excuses. So this is the complaint that we received, and we arrested 2 persons. We apprehended 2 persons, and one of them was formally arrested, and other one was made to join investigation under 41A CRPC. And we have recovered mobile phones in which incriminating evidences have been recovered. There are documents exchanged, there are visas, job applications. A lot of incriminating material has been found. I want to advise everybody in Goa that if your family members have gone to these 4 countries, I will repeat the name: Cambodia, Myanmar, Laos and Vietnam, and they are doing some job there, then you must verify that what they are doing, if it is a genuine job or not. If it is not a genuine job, then they should be asked to immediately come back, because if it is not a genuine job and they are doing it willingly, then they are engaging in cybercrime. So accordingly, legal action will be initiated by us. सभापती रमेश तवडकारूय दिल्ली पावलो. ताणें प्रधानमंत्र्याक मेळून लोकोत्सवाचें आमंत्रण दिलां. डिसेंबरांत काणकोणां लोकोत्सव जावपाचो. बालराम संस्था लोकां खातीर आनी आदिवासी संस्कृती तिगोवंक कशी वावुरता ते विशीं तवडकाराचें प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप जालां. येता तो लोकोत्सव जो आसा तो डिसेंबराक जावपी म्हणजे 8, 9, 10च्यान सुरू जाता. त्या लोकोत्सवाच्या उद्घाटन तुमच्या हस्तेक जावचें अशा तरेचें एक निमंत्रण किंवा अशा तरेचें एक पत्र आमी तांकां दिल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर की जो श्रमधाम जो कन्सेप्ट जो आसा तो अत्यंत सामाजीक संबंद गोंयच्या लोकांनी मुखार धरलो आसा, तो अदीक फुडें वचचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां विनंती केली आसा. तुमी आमच्या ह्या कन्सेप्टाचे एक पेट्रॉन मेंबर आमकां आश्रयदाते तुमी जावचे अशा तरेचें एक निवेदन आमी तांकां केल्लें आसा. हे सगळे विशय काल अत्यंत बऱ्या तरेन म्हणजे हाफ एन अवर आमी ह्या सगळ्या विशया संदर्भातली चर्चा जाली. आनी त्यामुळे म्हणजे सरळच ते आमकां ह्या सगळ्या कामाक आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी पूर्णपणे की मदत दिवपाची एश्युरन्स आसा न्ही पंतप्रधान दिल्ले आसा. पर्वरे एका आवयन टॉयलेट क्लिनर दिवन दोगा अल्पवयीन भुरग्यांक मारपाचो यत्न केलो. ते आवयन स्वताय टॉयलेट क्लिनर घेतलें. तिगांय क्रिटिकल, तिगांय हॉस्पिटलांत. अल्पवयीन भुरग्यांक मारपाचो यत्न केलो म्हणून आवयच्या आड FIR. घरच्या वादांतल्यान खंय कर्म केलां आसूंये. प्रकरण पर्वरे पुलिसां मेरेन पावलां. फायलेरिया म्हणल्यार हत्ती रोगा विशीं नायट ब्लड सर्वे खातीर लोकांनी सहकार्य करचें म्हणून भलायकी अधिकारी दोतोर कल्पना म्हात्मेचो उलो. फायलेरियाचे दुयेंती गोंयांत नासले सरी सुद्दां भायल्या राज्यांनी फायलेरियाच्यो केशी आसात. ताका लागून गोंयकारांच्या सेफ्टी खातीर ह्या सर्वेंत लोकांनी सहकार्य करचें म्हणून दोतोरांचो उलो. फायलेरिया हो एक दुयेंस आसा. फायलेरिया म्हणजे एलिफंटायसीस किंवा हत्ती रोग हो दुयेंस आसा. दॅट ऑल्सो दीस इज ऑल्सो इन्क्लुडेड अंडर वॅक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. जशें मलेरिया आनी डेंग्यू मस्किटो पासून एकामेकाचेर ट्रान्समीट जाता, तशेंच हातून फायलेरिया एका मनशाच्यान दुसऱ्या मनशाक वचपाक मस्किटो जाय पडटा. तो मस्किटो म्हणल्यार क्युलॅक्स मस्किटो, आनी हो मस्किटो घाण उदकान किंवा गटराच्या उदकान ब्रीड जाता. मलेरिया आनी डेंग्यूचो मस्किटो क्लीन वॉटरान ब्रीड जाता. आतां जेन्ना हो मस्किटो क्युलॅक्स मस्किटो
हेल्थ इन्फेक्टेड पर्सनाक बायट जाता, घास काडटा, त्या रक्ता बरोबर ते मायक्रोफायलेरिया आपल्या आंगान घेता आनी दुसऱ्या मनशाक चापता तेन्ना तांच्या बॉडीन हे मायक्रोफायलेरिया घालता. ब्लड केन्ना चॅक करता फायलेरिया सोदपाक रातचे, नायट ब्लड सर्वे म्हणटा ताका. हो आमी 8 ते 12 वरां पर्यंत ते मायक्रोफायलेरिया ब्लडान उरता. सो आमी 8 मागीर आमचे लोक घरान वचून ते ब्लड चॅक करता लोकांचे. दर म्हयन्याक PHC किंवा हेल्थ सेंटर आपले एक सब सेंटर चूज करता, अर्बन हेल्थ सेंटर एक वॉर्ड चूज करता आनी थंय त्या एरियान लोकल एज वेल एज मायग्रंट हांचे ब्लड चॅक करता. पण खुबशेदां आमी पळोवन आदळ्या आमकां की लोकल्स आपले ब्लड दिवपाची तयारी नासता. ते म्हणटा आमकां असलें कांय दुयेंस ना. पण म्हजें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आसा, कित्याक जशें आमी म्हणटा मलेरिया गोंयांत येता इन्फ्लक्सा बरो खातीर, तशेंच फायलेरिया सुद्दां खूब आसा आमच्या भायल्या स्टेट्सांनी, नेबरींग स्टेट्सांनी, आनी तांचे लोक आमचे कडेन येता. सो जेन्ना आमी ब्लड चॅक करता, जर आमचे लोकलांक सुद्दां पॉझिटीव आसा, ताका वखद आसा, सो जर तुमी काडूंक दिलेत ना जाल्यार म्हाका कळचेंच ना. आनी लक्षणां दिसतरी 5 ते 10 वर्सां ताजे मागीर. लोटलेच्या शेतकारांनी नव्या बोरये पुलाच्या प्रकल्पा आड परत आवाज काढूंक सुरवात केल्या. शेतां काबार जाता म्हणून थळाव्यांचो पुलाक विरोध. PWDची टीम तांकां पुला खातीर वेगळो पर्याय सांगूंक म्हणून आयिल्ली. शेतकारांनी नुस्तेकारांचो नवो पुलूच नाका म्हणून नेट. एक पावट गांवचो सगळो लोक एकठांय जाल्लो, कितें आवाज जाल्लो की PWD ऑफिशियल्स हांगासर येवपा आसली म्हूण. सो लोक दावराचेर सावन तेंची वाट पळयतालो. सो शेवटी ते येयले आनी लोकांनी आपणाक मागणी कितें आसली दाखयली. थोड्या लोकांनी नुस्तें हाजना कितें पिकता तें शेवटे जावं काडो तें सगळें नुस्तें धरूनय दाखयलां. लोकांनी जें शेत रोयलो आहा तेंवूय दाखयलां. बांदार जे व्हेजिटेबल आमगे जें रोयताय तेंवूय दाखयलां. आनी हे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स PWD ऑफिशियल येयले तांकां एकूच मागणी केल्या आनी म्हाका दिसता तांकांय तें पटलां. ते एग्री जाले की ह्या शेतांतल्यान ब्रीज हो जावपाक शक्य ना. म्हणटच आमचो गांवचो लोक सगळो खूश आहा आनी गांवचो लोक तांचे कडेन एक अपेक्षा करता की हो आयज जे तांच्या मनांतलें आमकां दिसून येयले ते भशेन हो ब्रीज हे वटेन ह्या शेतांतल्यान जावपा ना. लोकांनी तेच बरोबर सांगलां आमी कशेय भाशेन ह्या शेतांतल्यान हो ब्रीज करपाक दिवपा नाय. आमी लोक रस्त्यार येवपा रेडी आसतले, लोक मार घेवपा रेडी आसतले, लोक मरपा सुद्दां रेडी आसतले. आमगे जाणटो आहा तो देखून सांगता आमगे फाटले पिळगेन ही शेत रोयलें पोट भरलां आनी फुडली पिळगेकूय आमी शेतां सांबाळून दवरतले. बेळगांव कारवार रस्त्यार पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी धोक्याची जाल्या. जॉयडा तालुक्यांत उटंगराच्या पावसाक लागून गणेशकुडी लागसार झाडां आनी पालसणां कोसळ्ळीं. माती झाडां रस्त्यार तशींच सोडिल्ल्यान कारवार बेळगांव ह्या दोगूय जिल्ल्यांक जोडपी ह्या मुखेल मार्गावेल्या येरादारीक आडखळ. रात्री जोडा तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात पावस पडला, तेका लागून अनेक ठिकाणी झाडांची ही पडझड जाल्ली आसा. तशेंच बेळगांव कारवार हो हायवे आसा त्या हायवेचेर गणेशगुडी लागींच एक ही फाटी आमी पळयतात ती दरड कोसळिल्ली आसा आनी तेच्याच बरोबर एक झाड कोसळिल्लें. मात्र संबंधीत डिपार्टमेंटान ते झाड आसा ते झाड अर्दे तोडिल्लें आसा आनी जी दरड कोसळिल्ली माती जी पावसान रस्त्यार येवं जायना म्हणून ते झाड त्या मातीक लावून तशें ठेल्ले आसात. तेका लागून संबंधीत डिपार्टमेंटान आनी ह्या दरडी कडेन दुर्लक्ष केलें आसा. तशेंच वरचो भाग बघल्यार अजून ती त्या डोंगराची माती आसा ती फुटलेली दिसता. तेका लागून आनी मोठो पावस पडल्यार ती वरची सगळी आणखी दरड कोसळून ती माती आसा ती खाली रस्त्यार येवपाची शक्यता आसा आनी हो मार्ग आसा तो बेळगांव कारवार हो बंद जावपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.